येवकार हांव जवाहर. सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. गोंयांतल्या 88 लीज धारकांक लीज मेकळे करपाचो आदेश. सरकारान औपचारीकपणान काडिल्ली अधिसूचना. 6 जुनाची डेडलायन. सगळ्या ओडीपींच्या पुनरावलोकनाचे काम दिल्ले 60 दिसांय पुराय करतले. रद्द केल्ल्या आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅनांचो नियाळ. टीसीपी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बिरेस्तारा पहिली बसका. रस्त्यांचेर वाडल्यात गाडयो. आता उदकांतल्यान प्रवास करपाची संद. इंटरलँड आनी इको टुरिझम सुरू करपाचो चल्ला विचार, म्हणटा सुभाष फळदेसाय. अंदू जातली शिरगांवची जात्रा. भक्त धोंड सज्ज. जात्रे उपरांत घेवपाक मेळटलो कौल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या 88 लीज धारकांकय लीज मेकळे करपाचो आदेश सरकारान आयज औपचारीकपणान अधिसूचीत केला. लीज धारकांनी आडायल्ले जागे 6 जून मेरेन खाली करपाची अधिसुचोवणी ह्या आदेशात दिल्या. लीजवाल्यांक दिल्ली 6 म्हयन्यांची मुजत आदींच सोंपल्या. पळयात पुराय बातमी. डॉक्युमेंट खण विभागाची वेबसायट 76 पानांची आसा. ती सगळे 88 लीज कव्हर करता. सरकारान ह्या लिजांचे दुसरे नूतनीकरण मान्य केलां, जी सगळी सर्वोच्च न्यायालयान 7 फेब्रुवारी 2018च्या आदेशात रद्द केल्ली. खण विभागाचे अधिकारी प्रतिक्रिया दिवपाक हाजीर नासले, पूण गोवा 365 गोवा फाउंडेशनाचो ॲडव्होकेट क्लाउड आल्वारिसा कडेन चर्चा केली. Yesterday, Department of Mines and Geology has issued notices to 88 mining leases to return the land which was given to them for mining. The order is passed yesterday and the mining companies have been told to return all their leases by 6th of June 2022. That means within 1 month's time. Within 1 month's time they have to remove their buildings, their equipment, their jeeps, their trucks, excavators, pipelines, electricity wires. Sogle kadun pattale. They have to take out everything and hand over the lease empty to the Goa government, because the Goa government is taken a decision to auction the leases, and without having the leases free from the earlier leaseholders, it is not possible to auction the leases. Now this has been done for 2 reasons. One is the Supreme Court on 13th of October 2021 has issued a very detailed order that 6 months time is given for the mining leases to remove whatever ore they have extracted and which is lying outside, to remove it. Second thing is, there is also a law which says very clearly that once a lease is expired, then within 6 months the lease has to return to the government. The government has to give 1 month's notice, and after that notice period, automatically the lease will go back to the government. So from June 6th, all leases of Goa will become free of leaseholders. Chogles, Salgaonkars, Fomentos, Vedantas, Timlos, all of them will have to vacate the leases. So this is bringing to an end mining industry in Goa, which began with the first lease granted in 1929.
गोवा 365 खातीर म्हापसा आनी पणजेच्यान संदीप कामुलकार आनी अमर चावरिया. आयज ओडिपींचो नियाळ घेवपी बसका जाली. सगळ्या ओडिपींचो परत नियाळ घेतले. 60 दिसांत नियाळाचें काम पुराय करतले. बसके उपरांत मुखेल नगर नियोजक राजेश नायकान सांगले. सगळ्या अधिसूचित आनी प्रस्तावित ओडिपींचो परतून नियाळ घेतले अशें TCP मंत्र्यांनी ह्या आदी जाहीर केल्लें. Meeting of the review committee, which has been specially constituted to review and examine 3 ODPs, which are Kalangut Kalandolin, finally approved, Arpora Parra Nagwa, finally approved ODP, and Mormuga ODP. So now this is the first time which has got representative of architect, engineers, institution, IT, PI, II, CII, all these representatives were there today in present. And we have broadly discussed what should be our way forward to go into these aspects of reviewing and examining. With that, PDAs are required now to give some more data or place before this committee, on which basis the further scrutiny will be done by this committee. So as of now, this broad basis we have discussed all ODPs. What was the process of preparation of ODPs? What were the government directions issued to the PDA? To what extent they have complied with all directions and how this plan prepared, etc. This is all broadly to discuss. Now, detailed analysis will be placed before by all concerned PDAs before the next meeting to deliberate on them further. So next meeting tentatively we will be meeting on next Friday. So सगळे फायलींतल्यान वयतले काय ओनली ऑब्जेक्शन आहा कोणी No, that is what in general. This is not an individual picking up. Like what is the vision of the ODP? What will the criteria adopted? All those will be discussed not specifically individually. Case to case तुम्ही study करतले. No, anyway, right now we are already whatever discussed. Right now we have already decided to come let PDS get this data before this committee, then comes the further analysis. नेक्स्ट मिटिंगेत डेटा येतलो तुमकां जाय. Data in the sense whatever they are asked to get, all detailing extra will come before the next meeting. ओके 60 days इनफ आहा तुमकां हे करपाक. Sure, we are trying to finish it. Of course, the timeline is given. We want to go with the timeline given. Within that, no further extension, etc. We are trying all our business people, all our professionals. They are devoting their time for the purpose. So we have to see that we finish within our given time. थोडे हितून कितें प्रॉब्लेम सापडले जाल्यार मागीर तुमी गव्हर्नमेंटाक रिकमेंड करतले Let काय? us not discuss. Let us not in anticipation of that something. Right now, it is only data which we are supposed to prepare this, and then will come the further analysis. So आजच्या meeting just तुम्ही review घेतला. Review, just a broad review, nothing more than that. Yeah. प्लॅन नोटिफाय जाल्या उपरांत कितल्यो केसी बी कितली पेटिशनां बी येयल्ली? These are there. Anyway, all this will be placed before this committee. There are details. All PDs are required to give all those details before the next committee, etc. Or which have been petitions, etc. आयज तुमी फक्त लायन हेत केली कशें फुडें वचपाक ते about discussion in the first meeting, what so all wanted to know what is all exercise all about of PDA, ODP's preparation, etc. आनी एका मिटी मुखार तीनच आसतले फायनल केल्ले. Only 3 ODPs. It is the scope of it is limited to these 3 ODPs only. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या कांय सप्तकांत कांय कडेन पावसान घालून घेतले. तेका लागून डेंग्यूचे दुयेंती वाडले. शारी भलायकी केंद्रान मडगांवां 2 चड संवेदनशील क्षेत्रां अधिसूचित केल्यात. मोंतहिल, चंद्रवाडो, CD सोसायटी आनी मडगांव कुशीच्या बांदकाम सायटींनी केसी सापडल्यात. डेंग्यूच्या जळारांची पैदास जावची न्हू हे खातीर लोकांनी घरांत वा भायर उदक साठोवन उरच्या ना हाची जतनाय घेवची. दोतोर सुकर क्वाद्रोसान उलो मारला. आज आम्ही मडगाव हेल्थ सेंटरान येयल्ले. थंयसर दोतोराकडून मेळ्ळे त्या दोतोरान सांगला की मडगांव आनी फातोर्डान सध्या डेंग्यू आनी मलेरियाचे केसीस अंडर कंट्रोल आसा म्हणून. गेल्या त्या वर्सा टोटल 143 केसीस आशिल्ल्यो. तशेंच ह्या वर्सा आतां मेरेन टोटल 17 केसीस आसा. तशेंच दोतोरान लोकां कडेन अपील केला की तांच्यांनी जे तांच्या घरा भोंवतणी उदक उरता आनी खंय सायडीन वातान उदक आसा पिज्यापना उदक उरता ते तेंच्यांनी चॅक करता आनी काडचे कित्याक थंयसर चड ते जावपाची शक्यता आसा जळारां. तशेंच तांच्यांनी जे कन्स्ट्रक्शन सायटी आसा तांकां अपील केला की तेंचे वर्कर्सांचे हेल्थ कार्ड करचें म्हणून. आमचे कडेन डेंग्यूचो आतां केसीस आमकां 2 कडेन मेळपाक लागल्यात. एक प्लेस म्हणजे आमचे कडेन जो आसा मोती दोंगर जे आसा तितून आमकां एक लास्ट 2 म्हयने मार्च एप्रील आमचे कडेन 8 केसीस मेळिल्ले आसा. ही 8 केसीस आमचे कडेन आतां सद्या कंट्रोल जाल्ली आसात. आमी आमचो जो पब्लीक IEC एक्टिविटी लोकांक इन्फॉर्मेशन दिवन सोर्स रिडक्शन करून ते आमी कमी केल्ले आसा. आतां सद्याक आमकां दुसरो जो हाय रिस्क एरिया जी आसा ती चंद्रवाडा केसीस आमकां मेळपाक लागल्या. एक CD सोसायटी इज देर वी गॉट अराउंड 10 केसीस इन द मंथ ऑफ एप्रील. आनी ते आतां कमी जाल्ल्यान मातशें लोकल एरियान आमचे कडेन आतां जवळ जवळ 17 केसीस मेळिल्ले आसात. वी आर केसीस इन दॅट लोकल एरिया. आवर टीम इज देर
आमचे कडून जे आसा ज्यो आयसी एक्टिविटी सोर्स रिडक्शन जे आसा लोकांक दाखोवन दितात तुमच्या घरांतल्यान हे ब्रिडींग खंय आसा हे तुमी रिडक्शन कमी करून आनी एडल्ट कंट्रोल जो आसा फॉगिंग जे आमी केल्ले आसा चालू आसा वी आर डुईंग नाव एक्टिवली वी आर इन्वॉल्व हितून करपाक काम चालू आसा. तेन्ना आमी हे म्हणटात आमचे कडेन हाय रिस्क एरिया आसात ते लोकांनी आमचे अर्बन ज्युरिडिक्शन एरिया जाणा जावपाक जाय. आमचे कडेन ही आखे, मालबाट, गोगोळ, बोर्डा, चंद्रवाडो, अंबाजी हे हाय रिस्क एरियात गेल्या 2-3 वर्सां हांव आमचे रिकॉर्ड पळयले जाल्यार केसीस आमचे कडेन डेंग्यू हे एरियान आमकां मेळटात. सध्या आमचे कडेन आखे, मालबाट एरियान डेंग्यू केसीस कमी आसात. लास्ट जानेवारी कांयच ना. फक्त हे 2 जे सोर्स जे आसात प्लेसीस जे आसात जशें म्हटलां हांवें मोती दोंगर एंड एट चंद्रवाडा वी गॉट केसीस. सो हितून मॅसेज जर आमी तांकां लोकांक सांगूंक सोदता की आपली जर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जर आसत जण एकल्यान आपले घर वा घराचे समोवतीक आपले उदक कलेक्शन घेवचे न्हय ही काळजी जर घेत जाल्यार आमचे कडेन डेंग्यू काबार जातलो की डेंग्यू केसीस जावचे ना. कित्याक जेन्ना आमचे कडेन टीम वता की हांव स्वता वचून पळयता हांवें पयल्या घरांत वचून आमचे कडेन उदकाची बॅरलां आसात तितून सुद्दां आमकां ब्रिडींग मेळटा. ही घरांत एक एकदां वचून एक कॉर्नरार आमकां प्रॉब्लेम जाता जेन्ना रेंटेड बी हावजीस जी आसा आमकां एक एकदां डिफिकल्ट जाता लोकांच्या घरांत वचून भितर वचून आमकां चॅक करपाक. जर जण एकल्या घर ओनरान आपले घरांत जर आमचे चॅक करत थंय उदक जें आसा इवन तुमकां उदक ना जाल्यार उदक कमी येता दिसाक 2 वरां 3 वरां जर आमची ही आयदनां जी आसात बंद करून दवरल्यार आमचे कडेन हे डेंग्यूचो फार कमी जातलो. जशी आमी दुसरी सायड पळयता जाल्यार लोकां कडेन घरा कडेन आमी फॅशनेबल जे ग्लास वस्तू दवरल्ले आसात किंवा फ्लावर पॉट दवरल्ले आसात हे आमी लोकांक खबर आसा तरी पूण लोकांचो हो बिहेवियर चेंज जावना असो दिसता आनी ते कारणाक लागूनच हे आमचे कडेन डेंग्यू केसीस जावपाक लागल्यात. जेन्ना आमचे कडेन फील्ड वर्कर वता थंय आमी तांकां दाखोवन दितात जशी आमी बालदी आसूं दी किंवा आतां अनसिजनल रेन जाल्लो आसा ताका लागून वन ऑफ द रिजन वेर वी हॅव दीस केसीस ऑफ डेंग्यू इन चंद्रवाडा वॉज वन ऑफ द रिजन अनसिजनल रेन. GOA365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकर. गोंयकारांक आनी तेच बरोबर पर्यटकांकय जमिनी बदला उदकांतल्यान प्रवास करपाची संद मेळूं येता. रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री सुभाष फळदेसायाचे तकलेत ही संकल्पना घोळटा. रस्त्यांतली येरादारीचेर ताण येयला देखून 2 फेरयांचे पॉयंट साधून उदकांत प्रवासी फेरी सेवा सुरू करपाचेर विचार चल्ला. इंटरलँड आनी इको टुरिजमाचोय विचार तेणें मांडलो. वास्को ते दोना पावला फेरी सेवा प्रकल्पाचेर काम चल्लां. तेका लागून रस्तो येरादारी वेळार जावपी गचमुड्डी उणी जातली. पर्यटनाकूय फायदो जातलो सुभाष फळदेसायान सांगलें. तो इको टुरिजमाचेरूय उलयलो. सांगे मतदारसंघात वेगळेच इको टुरिजम आनी इंटरलँड टुरिजम सुरू करतलो. 5 वर्सांत चायना माकावाचे धर्तेचेर टुरिजम आपल्या मतदारसंघात दिसतले अशें ताणें सांगलें. आयकात ताका. हे जे रोडाचेर कंजेशन जाता ती कंजेस्ट करपा खातीर ट्रॅफिक आसात म्हणजे प्रयत्न आसतले आनी तातूंतल्यान जे तज्ञ लोक आसात तांकां घेवन जो रिवर नॅव्हिगेशन पार्ट आसात एक बऱ्यो आसन आशिल्ल्यो अश्यो फेरीज सुरू करून हे डिकंजेस्ट जाता काय कितें हें पळोवपा खातीर खुबशे तज्ञांची हांव मदत घेवन कितें तरी डिझायन करपाक पळयता. कारण गोंय हें एक न्हंयेन वेढलेलें अशें आसा जायते आयलंड्स आसात आनी खूब बरे स्पिडीन जर स्पीड बोट्स आशिल्ले जाल्यार टुरिजमाकय बरे तरेन लोक इनवॉल्व जातले. कारण लोकांक उदकांतल्यान वचपाची संदी खुबशा देशाच्या इतर भागांक आनीक भायल्या देशांतल्या लोकांक मेळना. सो गोवा इज ब्लेस्ड विथ सच अ ब्युटिफूल नॅव्हिगेटींग रूट ऑफ रिवर्स. सो अशें करून हांव करपाक पळयतां. म्हणजे जे तज्ञा कडेन उलोवप आसा की त्या तरेच्यो आमकां एक कम्फर्ट आशिल्ल्यो फेरीज करच्यो पडटल्यो. ओन्ली पॅसेंजर्स आसा ते एक म्हणजे डिकंजेस्ट जातले. दुसरें म्हणजे जे ट्युरिस्ट आसात तांकां बरे प्रमाणात सुविधा मेळटली आनी आवड आसता लोकांक अशी जलसफर करपाचें. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ह्या दुसऱ्या स्टेटीनी पासून कशें करतात किंवा बाकीचे कडेन कशें करतात. आतां चायना किंवा माकाव अशे सेवा उपलब्ध आसा तशे तरेचे केले जर जाय टुरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी रोड्स डिकंजेस्ट जावपा खातीर दृश्टिकोनांतल्यान. गोंयांतल्या पुरातन वस्तूंची राखण करपाचो तांचें डिजिटलायझेशन करपाचो यत्न करतले सुभाष फळदेसायान सांगलें. दुसरी गजाल आसा आर्कायव्ह एंड आर्किओलॉजी. आर्कायव्जां भितर अनेक जे डॉक्युमेंट
म्युटिलेटेड जाल्ले आसात किंवा जावपाच्या मार्गार आसा ताचें संवर्धन करपा खातीर ते सगळें डिजिटायजेशन करपाचें थोडेशें पार्ट जाल्ले आसा, खूब मोठें काम करपाचें उरलेलें आसा. आर्किओलॉजी भितर अश्यो ज्यो सायट्स आसा त्यो अजून अबंडंट आसात आनीक बाकीचे सगळे दर्जेदार अशे म्हणजे ही वास्तू तुगेली शिल्प आसतली, पत्थर शिल्प म्हणा किंवा कोरीव कामां आसतली किंवा जी म्हणजे खूब पयलीं देवस्थानां उद्ध्वस्त जाल्लीं अशा कडेन लक्ष वचून ताका परत एक फावटी आमच्या इतिहासाचो म्हणजे आमचो जो पयलीं खूब मोठो स्वर्णकालीन इतिहास आशिल्लो ताचो उजाळो आमच्या वर्तमान काळांतल्या लोकांक कळपाक जाय. गोवा 365 खातीर सांगेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो बातम्यो. म्हापसा मोराडच्या रिझीम प्लाझांतले बँके सयत 4 कचेऱ्यांनी कालची राती चोरी जाली. 25,000 कॅश आणि 3 मोबायल घेवन चोरांनी फुज्ज्यो काडल्यो. दारांची लॉकां तोडून चोर भितर येयले आसूं येतात असो मुळावो अदमास. पुलिसांनी तपास चालू दवरला. आयज शिरगांवची फामाद जात्रा 2 वर्सां कोरोनाच्या सावटात गेली. मात अंदू ही जात्रा मनोवपाक भक्त सज्ज जाल्यात. जात्रे उपरांत 9 मे मेरेन सेगीत 5 दीस कौल प्रसाद जातलो. देवी लयराईच्या फामाद शिरगांवचे जात्रेक बिरेस्तारसावन सुरवात जाली. सकाळीं देवळाच्या वाठारांत भक्त पावले. हजारांनी लोकांनी देवीचें दर्शन घेतलें. सांजवेळार देवीचें होमखण पेट्टलें. 5 मेक सुरू जावपी ही फामाद शिरगांवची जात्रा 9 मे मेरेन सेगीत 5 दीस सासाय दितली. पळयात कांय खीण. गोंयभरच्यान तशेंच गोंय शेजारच्या कर्नाटक आनी महाराष्ट्र राज्यांतल्यानय देवीचे भक्त हे जात्रेक येतात. 5 दीस चलपी एकूण उत्सव वेवस्थीत जावचो म्हूण सगळी वेवस्था शिरगांवकारांनी केल्या. सरकारान आनी भलायकी खात्यान पुराय तेंको दिला. तशेंच लोकांनी शिस्तीन देवीचें दर्शन घेवन सहकार्य करचें अशें शिरगांव देवस्थानाचो अध्यक्ष गणेश चंद्रकांत गांवकारान मागलां. आयकात. सगळ्या भाविकांक खबर आसा की आमची देवी लयराईची जी जात्रा जी आसा ती 5 तारखेक सुरू जाता आनी 9 तारखेक सोंपता. 5 तारखेक जात्रा जाल्या उपरांत 6 तारखेच्यान कौलोत्सव सुरू जावपाचो आसा. गेली 2 वर्सां जात्रा अशें मोठ्या प्रमाणान साजरी करिनासतना कोविडाच्या कारणान आमी एक कमी हेतूंतल्यान आमी जात्रा साजरी केल्लेली. पूण ह्या वर्सान कोविडाचे जे बंधनां जी आसा ती कमी जाल्या कारणान आत्तां आमी ठरयलेलें आसा की जात्राची साजरी करपाची म्हणून. म्हणटकनी कोविडाची रिस्ट्रिक्शन्स कन्सिडर करून गव्हर्मेंटाच्या मशिनरीज ज्यो आसा तितून डेप्युटी कलेक्टर म्हण आनी बाकीची सगळी यंत्रणा हेल्थ डिपार्टमेंटान आमकां खूब सहकार्य केल्लेलें आसा की ही जात्रा साजरी करपा खातीर. आनी तेका लागून थोडे नॉर्म्स तेंच्यांनी दिलेले आसा, थोडे प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर गायडलायन्स दिलेल्यो आसा आनी त्यो गायडलायन्स फॉलो करून आमी जात्रा साजरी करपाचो प्रयत्न करता. नॉर्मली जात्रा साजरी करपा खातीर गव्हर्मेंट मशिनरीची एक मिटींग जाताली, पूण आयज आमकां सांगपाक बरें दिसता की जवळ जवळ ह्यो मिटिंग्यो साजऱ्यो करपाक जवळ जवळ 4 मिटिंग्यो जाल्यो गव्हर्मेंट लेवलाचेर. कारण तांकांय दिसता की स्मूथली जात्रेचें जे वेवस्था जी आसा ती जावपाक जाय. पार्किंग वेवस्थाची एरिया आमी वाडयलेली आसा. ही जात्रा फक्त शिरगांवकारांची न्हू, ही जात्रा शिरगांवकार फक्त मॅनेज करतात
ही जात्रा पूर्ण गोवा आणि गोव्या भायर दोनूय स्टेटींनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक स्टेटींनी जे लोक भावीक आसात तेंची जात्रा आसा म्हणटकनी तेंची सोय करपाचें काम आमी वेवस्थीत केल्लेलें आसा. पूण त्या भाविकांनी भायल्या लोकांक हांगासर येवन दर्शन घेता आसतना काळजी घेवपाची आपापली आणि दुसऱ्या भाविकाची काळजी घेवन हांगासर दर्शन घेवपाक येवपाची अशी विनंती हांव सगळ्यांक करता. आतां हाच्या फुडें जी जबाबदारी आसा ती भाविकांची आणि धोंडांची. जे व्रतस्थ धोंड आसात आणि जे भाविक आसात तांकां विनंती आसा की चड गर्दी करिनासतना आपण कमीतल्या कमीत काळान देवाचें दर्शन घेवन आमी देवळांतल्यान भायर सरवन दुसऱ्या भाविकांक दर्शन दिवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. जास्तीत जास्त देवळान उपस्थिती न रावता आपलें काम जाल्या नंतर दर्शन जाल्या उपरांत लगेच भायर सरपाचो मातसो जर तर प्रयत्न केलो जाल्यार आमकां सगळ्या भाविकांक सगळ्या धोंडांक दर्शन घेवपाक किंवा देवाचें कार्य करपाक बरें पडटलें. गोवा 365 खातीर शिरगांवच्यान महेश गोवेकार आनी संदीप पिळगांवकार. मळबात कुपां दाटतलीं पूण 5 ते 9 मे मजगतीं गोंयचें वातावरण सुकेंच उरतलें. हवामान खात्याचो हो अदमास. आयज चडीत आनी उणें तापमान 35 आनी 28 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फुडल्या 4 दिसांत हवामान सुकें उरूं येता. फुडले 3 दीस चडीत तापमानात बदल अपेक्षीत ना. त्या उपरांत मात 1-2 डिग्री सेल्सियसाची वाड जावं येता. नुस्तेंमारी करपा खातीर खोल दर्यांत बोटी घालप्यांक सुचोवणी ना. 9 मे मेरेन गोंयांत सुकें. चडीत आनी उणें तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस. कांय प्रमाणात मळबात कुपां. फुडल्या 72 वरांत चडावत तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. नुस्तेंमारी करप्या खातीर सुचोवणी ना. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.